सो ते जर आणि ते मरता तितले बिलो द एज ऑफ 35 म्हणजे वी कॉल इट यूथ अँड यूथ इज अ व्हेरी व्हेरी प्रेशियस प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री. वी कॅनॉट एफोर्ड टू अ यूथ टू डाय. सो जर आम्ही युवकांक जर वाटायतले आमच्या आणि तांकां जर ती एक भान ना, कारण ते जोशान असता. कितलेशेच आम्ही ऍक्सिडेंट पळयले, आमच्या लागचे मित्राचे चले पळयले आम्ही, नाव घेना सावकार आणि हाजो फट्टे, ते मेले कला अकॅडमीच्या समोर जस्ट बिकॉज ऑफ तेन्ना आम्ही फटाफट थंय पावले आणि दिसले की त्या टायमार जर तांचे हेल्मेट आशिल्ले हे दोगूय भुरगे आज वाटावपाचे. अशी कितलीशीच उदाहरणां आसा, एक आनी दोन एक कितलीशीच उदाहरणां आसा. तुम्ही जर सांजच्या टायमार आणि स्पेशली गोंयान जेन्ना फेस्टिवल आसता, मुद्दो म्हाका जर अशें म्हणपाचें आसा की हेल्मेट गव्हर्मेंटान कायदो कंपल्सरी केलो म्हणून लोक हेल्मेट घालतले हो मुद्दो ना. फक्त पुलिसांक लागून हेल्मेट घालतले, पूण रातचे तूं आतां म्हणटा एक्सिडेंट जावन थंय मेले म्हणटा पळय, ते दिसाच्या टायमाचे न्हू, ते रातचे आसतले आनी रातचे आरटीओ आसता किंवा पुलीस आसता ना, दिसाच्या टायमारूय मेले. दिसाच्या टायमार जरी मेले तरी आयज तेका एक्सिडेंट जावपाक कारण दुसरें. आयज जितली वाहतूक, आयज जवळ जवळ म्हाका 14 लाख वाहनां गोंयान आसात आणि जशी वाहनां वाडल्या रस्ते तेच आसात, फक्त वाहनां वाडल्या, स्पीड वाडल्या, आमची जी ही स्पीड आहा ती वाडल्या. म्हणून हेचेर कंट्रोल करपाक लागून आमी कितें करपाक जाय, तें करपाक जाय. 5-5.5 लाख वाहनां रजिस्टर्ड जातात ऑन एन एव्हरेज. दिसाक 100 वाहन रजिस्टर्ड जातात. तशें एक्सिडेंट वाडटलेच. 80% टू व्हिलर्स असतात आणि टू व्हिलर्स गोंयांत वाडपाक लागले. सो ह्यो टू व्हिलर्स वाडत रावतल्यो, फक्त तुमच्या पायलटाचो धंदो बंद जातलो ह्या एकमेव कारणा खातीर लोकांनी मरत रावचें. आमी तशें म्हणना, आमी कितें म्हणटा हेल्मेट घालाच, हेल्मेट स्वेच्छा घाला. जेन्ना पळय आमी जे हेल्मेट घालपाक जेन्ना लोक पब्लीक ओपोज करताली तेन्ना आमी पायलटांनी एक्सेप्ट केल्लें की पब्लिकेक कितें जाता, भुरगे मरता, यंग जनरेशन भुरगे, तरुण भुरगे मरता, तेका लागून जर कायदो करपाकूच जाय आमी स्वता हेल्मेट घालता. सुरेश, एक गजाल अशी कित्याक जावची न्ही की जर नागरिकांक आनी जर हेल्मेटांतल्यान जर लोक जर वाटावतात जायत जाल्यार प्रत्येक नागरिकान बाकीची जशी पिशवी एक बॅग घेवन भोंवता तशें आपल्या बरोबर एक हेल्मेटूय बी घेवचें. काय मागीर मोटरसायकल पायलटा म्हऱ्या वच्चें, आपल्याला हेल्मेट घालचें आनी वच्चें, कित्याक कायदो तो, कारण शेवटी तागेलो जिवाचो प्रश्न आसा आनी तो कायदो घाल्या शिवाय मनशाक जिवाचें पडून गेल्लें आसना. पायलट कसो चलयतलो हाची म्हाका खंय गॅरंटी आहा. हांव मनोजा बरोबर हांव आसलो, समजा मनोज म्हजो फ्रेंड आसलो जाल्यार तो कसो चलयतलो, सुरेश कसो चलयतलो, फ्रेंड आसलो जाल्यार हांव समजुपाक शकता. ज्या पायलटाक हांव वळखयत ना तो चलयतलो कसो हें म्हाका खबर ना, हांवें म्हजी हें घेवपाकच जाय. सो प्रत्येकान हेल्मेट घेवन भोंवल्यार कशें. आतां प्रत्येक जण हेल्मेट घेवन भोंवूंकूच शकना ना, हे प्रॅक्टिकल ना, हे भोंवूंकूच शकना. एक म्हणजे जनरल दुसरो एक इश्यू आसा, हेल्मेट कंपल्सरी केलो पण कितें जातलें, आयज सपोज एक मनीस बायलेक घेवन बाजारांत वयता, तिणी बायलेच्या हातीन एक हेल्मेट दिवचें पडलें, आपल्याक एक हेल्मेट, आनी आतां पावसाच्या म्हणून 2 रेनकोट घेवचे पडले. 2 हेल्मेट, एक हेल्मेट एक रेनकोट तेच्या हातीन प्रत्येकाच्या, आनी मागीर बाजाराचे पिशव्यो घेतात त्यो तिणी मोटरसायकल हेल्मेट रेनकोट आनी हें घालतना हे तकले घालतले. एनिवे सिटी भितर सध्या कंपल्सरी ना न्ही अजून, ना, पण अजून तें आसा काल तें कांय डिसायड जावंक ना न्हू. डिसायड जावंक ना. सिटीन आसा की हायवेक आसा तें जावंक ना, फक्त म्हटलां 2 हेल्मेटां कंपल्सरी करतले इतलें म्हटलां. ना, पण म्हाका दिसता ते सिटी भितर कंपल्सरी करचे नात, कारण गेल्या खेपे तांणी जे रिलॅक्सेशन दिल्लें, कारण हेल्मेट कंपल्सरी केन्ना जाय पडटा म्हणजे तूं हायवेचेर फूल स्पिडीन वता, अबाव 40-50 स्पिडीन वता आनी तेन्ना हेल्मेट आसचें, कारण त्या स्पिडीन आसतना हेल्मेटान आसतना पडलो जाल्यार तुका इम्पोजिशन तो जो म्हणटा पळय न्ही, स्वताचेर घालून घेवचें. हय, अत्यंत बेस्ट. म्हाका याद जायना खंयच्या तरी एक मिडियान म्हाका दिसता आमीच सुनापरान्त हांव आसतना एक आमी जस्ट अशी लोकांची भुरग्यांची एक हें घेतिल्लें आनी तेन्ना ते सगळे स्टुडंटांनी कितें सांगलें की तातूंत भितरले खूब मजेशीर आशिल्लो पूण तो खूब प्रॅक्टिकल आशिल्लो. ओके, तांणी म्हणलें की हेल्मेट जर आमी घाली जायत, स्टुडंटांनी सांगलें चलयो आमकां वळखनात आनी वळखना जाल्यार मागीर ते शेवटी आमी मोटरसायकल घेवन येता कित्याक. सो असले इश्यू आसतात, जंय आमी पळयतात की हेल्मेट घेतात आनी ते मुखाल्ल्या त्या टांकयेचेर दवरतात आनी चलयतात. हेल्मेट हे फक्त पुलीस मुखार दिसलो जाल्यार घालपाचें. एक्झॅक्ट, हांव तुमकां तेच सांगता. हेल्मेट जे आहा पळय म्हणून सांगता आमी ह्या भुरग्यां भितर कॉलेजी भितर जे आहा पळय त्या घरांतल्या जेन्ना पळय आमी त्या मोटरसायकल आतां डिमांड करता आवय पळय भुरगो म्हण आवय पळय ताका व्हडल्यान व्हडलें मोटरसायकल काडून दिता, पूण ताका तें सांगना हे तूं मोटरसायकल दिल्या हे आमी तुका दिल्या पळय हे तुका एक जीवन सोंपोवपाक लागून ताका लागून तूं हेल्मेट जे आहा पळय तें घाल. बाब ते वयूच अशें आसता, थंय कितलेय जरी समजायलें तेन्ना तो जेन्ना मोटरसायकलीचेर त्या बसता
तो एक वेगळ्याच राज्यान पाविल्लो आसा. Exactly. हय. म्हाका होच आणि point ताका लागून करपाक accident जाय. जाता. ताकाच लागून accident Accident ताका लागून म्हाका जाता. होच पॉईंट करपाक जाय एक्झॅक्टली की आमी हेल्मेट कंपल्सरी करतात, सगळ्यो गजाली करतात. सुरेशान सांगलें तें महत्वाचें, कांय गजाली आमी स्वताचेर लादून घेवपाक जाय, हेंय महत्वाचें. पूण आमी खंयच्या परिस्थितीक एक गजाल करनात की पयलीं तुगेली ती एक राजदूत वा ह्यो आसताल्यो त्यो धांवडयल्या पसून चड धांवनाशिल्ल्यो, ताका एक लिमीट आसतालें. आतां मोटरसायकली तश्यो आतां आयल्या सगळ्यो high की speed गाडये bikes तेच्या फुडें वता. हाय स्पीड हाय स्पीड मोटरसायकल्स वी विल अलाव. हय. आणि देन वी विल से दॅट तू हेल्मेट कंपल्सरी कर आणि कितें कर. शेवटी ऍक्सिडेंट जाता त्या हेल्मेटा लागून न्ही. ऍक्सिडेंट हेल्मेट इज अ प्रिकॉशन. बट बेसिकली हाय स्पीड मोटरसायकल्सांचेर कोण प्रिकॉशन हें कंडिशन हें हाडचोच ना, रिस्ट्रिक्शन हाडचोच ना. हाय स्पीड मोटरसायकल, ते हाय मेन स्पीड तें हाडपाक जाय. हांव म्हणटा तें फक्त पुलीस रावले थंय कॉर्नर कोणी रावले आनी तालांव दिले म्हणून तुमचें कितें जावचें जातलें ना. हेल्मेट कंपल्सरी केलें दोन्ही वटच्यातल्यान जाल्यार पुलिसांचो आनी दंड ना वाडटलो. पुलिसांचो धंदो न्हू, तेंचें कामूय वाडटलें. तेंचें काम इतलें वाडटलें. आतां नवे आनी पुलीस आमी घेतले भितर चडशे भितर वयतले. कित्याक हेल्मेट जेन्ना कंपल्सरी करतले म्हणल्यार पळय तेन्ना कामूच तांकां वाडटलें. तें काम वाडटलें. आतां सरकाराचो भितर रेवन्यू येतलो तो बेश्टो वेगळो हें, पूण तेजो काम वाडटलें. सरकाराचो आनी पुलिसेचो दोनूय आमी तें revenue म्हणटा तें आतां वाडटलो. सगळ्यांक खबर आहा. दुसरें तुवें म्हणलें की मोटरसायकल पायलट जे आसा तांकां प्रत्येकाक हाणें घाल्ले हेल्मेट तो घालचो ना. फायन, दीस इज फ्रॉम हायजेनीक पॉयंट ऑफ व्यू. एकाच घरा भितर 3-4 जाण आसात, तुजें हेल्मेट हांवें घालप घरा भितर बसून. म्हाकाय हायजीन आसा, तुका हायजीन ना, आसा. बरोबर. सो पूण तरी- घरातल्या प्रत्येक मनशान एक हेल्मेट घेवचें पडलें फ्रॉम ना, पूण हायजेनीक तरी पॉयंट ऑफ व्यू. आसतना घेवचेच पडलें तें. घरातले मनीस आसता ते ओके, आमी घरातले मनीस 4 जाण 5 जाण आमी घरा मनीस ते एकूच शाबू वापरतात. नॉर्मली भायलो मनीस एकट्याक तेल लावपाची संवय आसा घरांत. हय म्हाका तेल आवडना, हांव लायना. बरोबर. केंसांक. जाल्यार ओके, न्ही, जाल्यार तुमी तेल लायिल्लें हेल्मेट आसा तें हांवें ना घालप. घालचो. मुद्दम घालू नाका. कित्याक दिस इज ओनली इन केस ऑफ इमर्जन्सी तूं घालतलो. कारण घरान जर 4 आणि भावांची घरातले understanding, घरातल्या व्हडलो problem नासतो. 4 हेल्मेटां आसतलीच. नो हांव पिलियन रायडरा विशीं विचारता. हय. बायल आसता, भयण आसता आनी कोण आसता, ह्या सगळ्यांनी मागीर ल्हान भुरग्याक ल्हान हेल्मेट, व्हडल्याक व्हडले हेल्मेट घेवचीच पडली. सगळी घेवची पडली. घेवचीच पडली. बरोबर. घेवचीच सो पडली. प्रत्येकाक एक हेल्मेट आपापल्याले. सो हातूंतल्यान हेल्मेटाचो धंदो वाडटलो. न्हू आनी दुसरो म्हाका एक सांग. हेल्मेटाचो धंदो वाडटलो डेफिनेटली. आनी होच तर लोकांच्या मनान आज दुबाव आसा. जरी हांव हेल्मेट घालपाक सामको पूर्ण सपोर्टर तरी लोकांच्या म्हणजे म्हज्या भशेन बाकीच्या लोकांच्या मनान दुबाव आसा की हो अचानक हो कायदो काडला, हाज्या फाटलो हेतू कितें. खंयचो तरी एक हेल्मेट मॅन्युफॅक्चरर कोणाक तरी मेळ्ळा आसतलो, खंयच्या तरी मंत्र्याक मेळ्ळा आसतलो, खंयच्या तरी ऑफिसराक मेळ्ळा आसतलो. बाबा तुका इतले कमिशन दिता. कारण आमी आज जर पळयत, कारण हांव खूब कडेन भोंवलां, दिल्ली हेल्मेटाचो रेट 300 रुपया आसा बऱ्यापैकी हेल्मेट. तेच हेल्मेट आज गोंयान 1000 रुपयांक मेळटा. आतां आनी मायज जातलें. आतां आनीक मायज जातलें. तातूंतले जर 300 रुपया प्रत्येक खंयच्या ऑफिसराक, खंयच्या मिनिस्टराक खंय तरी दिले जाल्यार, आनी हांव पयलीं जर सांगूंक सोदतालो गव्हर्मेंटान कितलोय जरी बरो कायदो केलो, आज लोक त्या कायद्या कडेन अत्यंत दुबावी नजरेन पळयतात की हो कायदो करपा फाटलो हेतू कितें. कारण प्रत्येक गव्हर्मेंट ह्या इन्स्टिट्युशनची आज इतली बदनामी जाल्ली आसा. कारण तुमी कितें जे करतात ते कित्या खातीर, स्वार्था खातीर करतात अशें लोकांचो एक समज जाल्लो आसा. साधारण 14 लाख तुवें मोटरसायकली म्हणल्यो आनी 1000 रुपयांक जर हेल्मेट जर आसत जाल्यार जवळ 14 लाख मोटरसायकल न्हू, टोटल गाडयो ज्यो आहा पळय Total vehicles. 6.5 हजार ह्यो 6.5 लाख. 6.5 लाख 6.5 लाख जाल्यार 6.5 कोटी जाले. हय 5 हय 1000 रुपयाच्या कोतान म्हणजे एकूच हेल्मेट एक्स्ट्रा घेवचे अशें. कारण एक मोटरसायकल एक आसता, हेल्मेट एक आसताच सद्या आपल्या कडेन. आसा. आसता. सो डबल जाल्यार मागीर ते सोदून 12 कोटी जाले. बरोबर सामकें. सो 12 कोटीचो धंदो 12 कोटी कशे जाले, 12 कोटीचे चड जाले. चड जातले. हय चड जाले. ओके, सो नॉट अ बॅड विथ दिस थिंग. कितली कमिशन घेवपाचें. सो लोक पळयत आसतना हाजे कडेन दुबावी नजरेन पळयतात. आनी तरी आसतना हेल्मेटाक पर्याय ना. म्हाका अजून दिसता हेल्मेटाक पर्याय ना. हेल्मेट हे वापरूंकूच जाय. हेल्मेट वापरूंकूच आणि जाय. कारण- प्रत्येकान स्वताच्या प्रोटेक्शनाक लागून वापरूंक जाय. स्वताचो जीव, स्वताची फॅमिली, स्वताची जे आमी आतां भुरग्यांक आमी शिकयता, बरें शिकयता. पूण जेन्ना ना मनीस पूण तो स्वताची भुरगो काळजी जेन्ना घेना पळय तेन्ना स्वताच्या government-आक छंदाक ती लागून घेवची स्वताचो पडटा. जीव हें धोक्यान घालता पळय, तें जेन्ना आवय बापूय ताका सारकें कन्विन्स करतले, पटयतले बाबा तूं कितेंय कर, हेल्मेट मोटरसायकल घेवन दिला, हें हेल्मेट मुद्दाम घाल. स्वताचें जेन्ना स्वताचें एक निर्माण जातली स्वताची मनशां, एक तरी हेल्मेट आसतलें. एक सद्याक तुमी तुमच्या पायलट संघटनेक सगळी पायलटांक सांगतले कंपल्सरी प्रत्येकाक आमी helmet प्रत्येकाक घालपाक हेल्मेट दिल्लें आसा. आमी समजलें. घेवन हय तुम्ही आमी दिलां, जालें. आमी दिल्लें आसा. कित्याक आमी सुरवाते पासून सांगता की स्वताचें आहा पळय. आनी म्हणून आतां पायलटाक वचून तुमी आतां इतले एक्सिडेंट जाता म्हणटा वर्साक 200-250 अशें जाता म्हणटा तुमी, पण भितर म्हाका पायलट दाखय. ना बरोबर. पायलटा कडल्यान एक्सिडेंट जावन पायलट दाखय भितर. आनी हे हेतरूच हें केलें कित्याक आमी तांच्या कोण तांकां मेल्लो तशीच आसा हें दिल्लें पिलेट आसता. अशी क्वचित एक घटना आसतली. क्वचित आसतली. म्हणजे ती बरोबर. तेच्या हेतून न्हू दुसरो कोण हाडून मारता तशी. पूण तें सोडी आमी मरता म्हणून आनी हें करता म्हणून नाका. हेल्मेट जे आहा पळय स्वच्छ प्रत्येकान घालपाक जाय. आनीक एक गजाल आहा, जो प्रकार फाल्यां ह्या गजालींतल्यान बंद जातलो.
कितें म्हणून लिफ्ट हय लिफ्ट मागप Lift म्हणजे कितें आसा? मेळत आनी लिफ्ट मागली जाल्यार तो सांगतालो की बाबा ना हांव तुका घेना फ्रेंडूच तो नाही हांव घेवंक तुकडे शकता helmet ना. तुका पण हेल्मेट ना पावोवपाक शकना पावसोच ना म्हणजे आयज गरज अशी जाल्ली आसा खंय खंय आतां सगळ्याकूच बशी आसा अशें ना कोण कोण कितें आसता कामांत सुट्टा लेट सुटल्या कारणान ताका बस नासता मागीर तो कोणाक तरी लिफ्ट म्हणटा जावं कोण तरी ताका हें दिता तें मागीर बंद जातलें जेणे करून आमी म्हणटा आमचे कडेन इतली आयज जर गोंयान म्हाका तरी दिसता अशें गोंयान टू व्हिलर वाडपाक कारण कितें ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जी आसा जशी भायल्या शहरांत बरोबर, जशी आसा बरोबर. तशी ना हांगा सामकी. म्हणून टू व्हिलर वाडल्या बरोबर आणि ते जर टू व्हिलर जर बंद करतलो जाल्यार ही ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जी आहा पळय तेच्या भितर सरकार सुदारणा हाडपाक जाय ती अवेलेबल सर्वसामान्य मनशाक तो आयज जवळ जवळ 9 सुद्दां जरी तो सर्वेक्षण सुटलो तरी ताका पावपाक ते बंदोबस्त जावपाक जाय तेन्नाय टू व्हिलर लोक अशें गरज ना की 60-70 रुपयांनी पेट्रोल घालून टू व्हिलर घेवन भोंवपाची खास ना आनी तो सादारण 7-8 हजार सो जोडटा 5-6 हजार तो सो टू व्हिलर घेता गरज सोडून त्या वयांतले ते भुरगे जांकां ते मोटरसायकल झूम ते धूम स्टायल हय धूम स्टायल घेवन म्हणजे वचपाक जाय ती वेगळी ती बरी ती सोडून जे आहा पळय ते अशे जे लोक गरज तेच म्हणून लोक सुरेश मोटरसायकल चड फास्ट चलयतात आणि तेजे एक्सिडेंट जाता आणि accident आंकडो मेळटा तांच्यात तेंचो जाता. आणि आंकडो मेळटा एक्सिडेंटान तेंचो मेळटा फॅटलिटीज पळयत जाल्यार भुरग्यांचो त्या- जागो त्या चड age आसता. group तोच मधले मेळटा भुरगे चड आंकडो आसा. दुसरो एक कितें जाल्या जे आतां एक्सिडेंट म्हणटा आमी मायनिंग एरियेक जे एक्सिडेंट जाता पळय ती ट्रकाची जी आहा पळय रोड मेळना कारणान लोक मागीर वाट काडीत वयशा म्हणजे तो ओव्हरटेक करता आणि ओव्हरटेक करतना ताका तो वेळूच आसा त्या वेळार तो पावपाक जाय तो कसो तरी वयता तुम्ही अशे तरेन सांगतात म्हाका की खर्जत एक कडेन आणि खरपिती दुसरी कडेन कशी सरकाराची अवस्था जाल्या दिसता ऍक्सिडेंट वाडत चल्ल्यात आणि कितें जाला ह्या सगळ्या गजाली कारणां वेगळी आसात पूण सरकार हाडून ते फक्त हेल्मेटाचेर घालता ज्या हेल्मेटांतल्यान घडये कोणाचो फाल्यां फायदोय बी जाय आणि ते त्याच रेडीमेड बरोबर- आसा म्हणून ते रेडीमेड आसा आसा. कायदो आसा इम्प्लिमेंट करा फक्त हांव तर अशें म्हणटा 2001 ते आज पासून याद जावंक ना आनी पयरूच याद जाली डबल हेल्मेट करा म्हणून ओके ओके 2001 पासून अजून पर्यंत चलना तशें तें एक्सिडेंट जाता वाहनां वाडल्या म्हणून जाता बेशिस्त वाडल्या म्हणून जाता इन शॉर्ट म्हाका दोगी जाण तुमी सांगात इन शॉर्ट आमी हांगा हें सोंपोवया की हें करतले जाल्यार हें करचें न्ही तुजें म्हणणें जाल्यार एक म्हणजे पायलटां खातीर कितें करचें समजा गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार आनी इन जनरल कितें करचें इन जनरल म्हणटा तेंच आतां जे कंपल्सरी हेल्मेट करतात जाल्यार तातूंतल्यान पायलट काडचे पायलट भितर कुशीन ओके, काडचे एक. हे पायलट हो व्यवसाय म्हणून आनी तेजे म्हाका आसता दिसना ना. तूं फक्त पायलटाची चित्ता जनरल ना जनरल म्हणून तर आमी एक हेल्मेट जाल्यार घालपाक मागीर कितें तेन्ना करचें? जनरल एक हेल्मेट आमी जनता सर्वसामान्य लोकांक कायदो जावचो हेल्मेट घालून भुरगे जे मरता पळय ते वाचचे म्हणून आमी स्वता हेल्मेट घालून घेतला जाका गरज सुद्दां नासता पायलटाक हेल्मेट घालपाची कित्याक पायलट स्वताचे प्रिकॉशन स्वता घेता पूण सर्वसाधारण लोकांक अशें म्हणूंक जायना की पायलटांक लागून कायदो बदलूंक करूंक मेळना अशें म्हणूंक जायना म्हणून आमी मान्यता दिली 2001 एक्झॅक्टली कितें करचें म्हणजे गव्हर्मेंटान खंयची गजाली करच्यो जस्ट कंक्लूड जस्ट टू कंक्लूड हय गव्हर्मेंटान पयलीं म्हणजे आतां विचार करचो की खरीच गरज आसा सेकंड हाजी म्हज्या दृश्टीन जाल्यार आसा पूण समज लोकांक दिसता की गरज ना जाल्यार ना पुणून केल्लें बरें कित्याक एटलिस्ट ऑन द हायवे सेकंड पिलेन रायडराक हेल्मेट कंपल्सरी करचेच अशें म्हाका दिसता ओके हांगा थोडे भितर डिस्कशन जाल्लें खूब वेगवेगळें जाल्लें आमी जाणात हाजेर आनी कितलेशे प्रश्न तुमच्या मनांतय आयले आसतले हें सगळें पळयतना पूण तरीकय हांगा आमकां डिस्कशन सोंपोवचें पडटा सोंपयतना एकूच गजाल की अशे तरेन जावची न्ही की खर्चोच एक कडेन खरपेटी दुसरे कडेन एक्सिडेंट जातात ते कित्याक लागून जातात वायट रस्त्यांक लागून जातात मोटरसायकली फास्ट चलयतात म्हणून जातात मोटरसायकली फास्ट चलयतात ताजेर आमची कसली बंधनां मना म्हणून जातात काय आतां मायनिंग एरिये सारक्या एरिये भितर मेळत तश्यो गाडयो चलयतात आनी तातूंतल्यान एक्सिडेंट जातात ह्या सगळ्या गजालीचेरय सरकाराक विचार करचो पडटलो फकत एक कायदो आहा त्या कायद्याचेर काडून ते थोपले जाल्यार एक्सिडेंट बंद जातले अशें ना आनी त्याच बरोबर हेल्मेटा भितर पायलटांक एक्सक्लूड करचो हें कोणी घडये मान्य करतलो घडये सरकारी मान्य करतलो पूण त्याच बरोबर लोकांनी जर थंय हेल्मेट जर घालची अशी कंपल्शन आसली जायत कायदो आसूं नासूं सादी गजाल आसा तुमकां जर जीव तुमचो जाय आसत जाल्यार हेल्मेट घालात नाका आसत जाल्यार घालचो न्हय हे इतल्यानच आमी हांगा सोंपयतात तुमी दोगी जाण आमच्या कार्यावळीक आयले तुमचे आमी उपकारी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया द ब्रेक अवर डिमांड नंबर